मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। खाती वेळान मेळून पासून चडशे मंत्री नेटान लागले कामाक। जाहीरनाम्यात दिल्ली आश्वासनां पुराय करपा खातीर रात दीस कामां करपाची मंत्र्यांची तयारी। पळयत मंत्री कित्याक प्राधान्य दितले, प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान दिलो राजीनामो। पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली। विरोधी पक्ष फुडारी वेंचपाक काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी गोंयांत। पणजी महापालिकेचो मेयर कोण जातलो, सगळ्यांक पडला प्रस्न। बाबुशाच्या पॅनलात 2 गट फुरतात म्हणटात आमी कोणाक तेंको दिवचे नात। काँग्रेस सरकारात घोटाळे केल्ल्या आमदार मंत्र्यांची चौकशी करची। नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोची सरकाराकडे मागणी। मुख्यमंत्र्यान कितें तरी चिंतून सुदीन ढवळीकाराक PWD खातें दिलां आसतलें, मिकीन उक्तायलें मत। आनी GFA सुपर लीगांतले फायनलिस्ट धेंपो आनी साळगांवकर परत एक फावट आयतारा GPL क्रिकेट सर्तीत एकामेका आड। धेंपो NRB GS1 मारून आनी साळगांवकर GC1 मारून फायनलीत। आता खबर विस्तारान। 8 दिसां उपरांत खाती मेळ्ळी तरी चडशे मंत्री आता नेटान कामाक लागल्यात। जाहीरनाम्यात दिल्ली आश्वासनां पुराय करपा खातीर रात दीस कामां करपाची तयारी मंत्र्यांनी चलयल्या। भौशीक बांदकाम खात्यांतलो भ्रष्टाचार ना नपयत करपाक इंजिनियरांनी आमकां आदार करचो, अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मागलां। माथांनी गांवगिऱ्या पर्यटनाचेर भर दिता जाल्यार पार्सेकाराक सरकारी इस्पितळां सुदारपाक जाय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटान गेली 5 वर्सां अत्यंत घृणास्पद रित्या चल्लालें हाची हांवें नोंद घेतल्या, पर्रीकारानूय नोंद घेतल्या। आनी हांगा एकूच म्हाका सांगपाचें आसा की हातूंत ज्यो ज्यो गोश्टी चल्ल्यात त्यो बंद करपाचो इमिजिएट प्रयत्न आमी करतले। इंजिनियर जे काही आसा तांकांय हांव शिटकावणी दिता की ते जे आनी ताजे जे असिस्टंट इंजिनियर कित्याक कितें करता तांणी बंद करचें। बरें गव्हर्नन्स, जे झिरो टॉलरन्स, झिरो करप्शन हें हाडपा खातीर त्यांनी आमकां सहकार्य करचें। आनी ज्यो गोश्टी तांच्या माध्यमांतल्यान जाताल्यो बंद करून एक बरें पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट खातें तांणी दिवपाचो प्रयत्न म्हजे बरोबर आनी पर्रीकर बरोबर प्रयत्न करचो। We want to concentrate ourselves on heritage tourism. Second, maintenance of cleanliness of beaches as well as land everywhere. Encourage private participation, develop tourism infrastructure such as parks, water kingdoms, aquariums, and so on. Now we would like if what we have lost because of the failure of the previous governments who were not perhaps concerned about tourism, we would also like to develop man-made heritage. And within three years, we want to put the whole treatment, collection, and clearance of garbage from all over Goa. One thing I'll tell you, I don't have any other business. Serving the people is my only business. Serving the people is my only business. I don't have any hidden agenda or a vested interest in anything. I'm very clear about it. I only work for the people. I worked for the last 25 years the same way I want to carry on. I dedicate social work. There are a few people who can do it also because everybody has to earn his bread and butter. I don't have to do it. I'm reasonably well off and I have very small needs. ज्या सरकारी हॉस्पिटलाच्यो इमारती आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट हॉस्पिटला परस बरो आसा, स्टाफ दोतोर बरे आसात, पूण इतकें आसून सामान्य मनशाक थंय वचन दिसना। हें जें दुख्ख आसा हें म्हाका सांगता। येणाऱ्या काळांत गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाची बद्दलची विश्वास येता ही सामान्य मनशाच्या तकलेंत वाडची।
सामान्य मनीसच्याचो पेशंट हॉस्पिटलांत आसा, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत आसा आनी ताच्या खातीर आमदारान फोन करचो पडलो, मंत्र्यान फोन केल्या नंतरच ताची शुश्रुशा जाली, अशें जें चित्र जाता तें थांबणें आवश्यक आसा. कोणूय लेमॅन हॉस्पिटलांत गेलो जाल्यार ताची पूर्ण शुश्रुशा जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हज्या 5 वर्साच्या काळांत हांव हॉस्पिटला खातीर बजेट वाडोवन दी म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन मागचो ना, पूण जें बजेट आसा तें भरपूर आसा, पूण त्या बजेटाचो योग्य विनियोग जावचो आनी सामान्य मनशाक बऱ्यो आरोग्य विशयक सुविधा मेळटात. जेन्ना मंत्रीपदाची शपथ घेता तेन्ना मंत्री हो फूल स्टेटीचो आसता. जरी मतदारसंघ जरी आसलो जायत जाल्यार राज्य म्हणून सुद्दां आमचें कितें तरी कर्तव्य ठरता की तें काम करप आनी जी जबाबदारी आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हजेर सोपयल्ली आहा ती हांव योग्य पद्दतीन पूर्ण करतो, त्या बद्दल कांयच संशय ना. आनी सगळ्या गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघान सगळ्या जाणांक एक समान न्याय दिवपाचे प्रयत्न आसतले. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान राजीनामा दिला. वेंचणुकेत जाल्ल्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून तांणी राजीनामो दिलो. दुसरे वटेन नवो विरोधी पक्ष फुडारी वेंचपाक केंद्रांतल्यान काँग्रेसीचे फुडारी गोंयांत आयल्यात. प्रतापसिंह राणे, दिगंबर कामत आनी मॉविन गुदिन्होच्या नांवाचेर सध्या चर्चा चल्ल्या. 12:30 सुमार हांवें म्हजो राजीनामो मॅडमी कडेन सादर केल्लो आसा. इलेक्शनची नैतीक जबाबदारी, पराभवाची नैतीक जबाबदारी म्हजेर घेवन हांवें हो राजीनामो दिल्लो आसा. मान्य करप न करप हें मॅडमीचें आसा. You said you had given your resignation. Yeah. Will you consider if she requests you to withdraw it back? No, mostly I will not. I will not like. Let somebody else take over and work for the party. I can work for the party even otherwise. मॅडम सोनिया गांधी हांची हांवें भेट घेतली. म्हजे बरोबर दिगंबर कामत आनी अहमद पटेल आशिल्ले, अहमद पटेल साहब आशिल्ले. आनी ह्या मिटिंगेक आमचे काही विशयां संबंधी चर्चा जाली, इलेक्शनच्या विशया संबंधी. उदाहरणार्थ मीडियम इन्स्ट्रक्शन विशय किंवा तिकेटी घराणेशाही संबंधी आमी जे तिकेट्स दिल्यो त्या संबंधी. काही वेळा इवन कॅन्डिडेट्स जे आमी नेहमी म्हणजे विचून काडले ते चुकीचे काडले अशें. उलट दुसरे आमचे जे काँग्रेसचे लॉयल कार्यकर्ते आशिल्ले तांचेर काही ठिकाणी अन्याय जालो तिकेट दिवपा संबंधी. तांची जर आमकां विनेबिलिटी म्हणटा ती कितें ती ऑब्जर्व करून जावपाक जाय. ती जर आमकां दिसत ना जर जाय जाल्यार ते कॅन्डिडेट दवरून उपयोग ना. आनी त्यामुळे जाता कितें की त्या नेमके ह्या वेळार 1-2 कॅन्डिडेट्स BJPंतल्यान आमचे जर आयले आनी तांची विनेबिलिटी आमी जी एसेस केले पळय न्ही, आमी आमचे मार्फत केले, प्लस आमी थोडी एजन्सी अपॉयंट केली. ह्या एजन्सीनी बी आमकां विनेबिलिटीचो एसेसमेंट जो आसा पळय न्ही तो इन देअर फेवर दिलो आनी त्यामुळे मागीर आमकां तशें हें करचें पडलें. आमी सांगलें की आमी दोनूय वटच्यान हो विशय जो आसा पळय न्ही अधांतरी उरली कारणान दोनूय बाजूनी जांकां कोंकणी मराठी जाय आशिल्ली त्याही लोक आमचे विरुद्ध मोठ्या प्रमाणात वावुरले आनी जांकां इंग्लीश मिडियमा खातीर ग्रँट्स जाय आशिल्ली हेही लोक तांकां ती ग्रँट्स मेळ्ळी ना म्हणून आमच्या विरोधात गेले. हय, दोनूय पद्दतीन जातलो. ज्या लोकांनी चड बेसिस्ती केल्या तांचे थोडे एक्शनूय काँग्रेस पक्षान घेवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आनीक जे काही लोक तांची चूक नासतना गेल्यात तांकां काडपाचो थोडो प्रयत्न करचो पडटलो. म्हजे आतां जवळ जवळ 10-15 वर्सां जालीं हांव ट्रक ट्रान्सपोर्टर अशें म्हणून ह्या वेवसायांत आसा. म्हाका त्या बद्दल कांयच हें ना, कारण हांवें इलिगल मायनींग करूं ना आनी इलिगल मायनिंगान ना हांवें चडांत चड केला जर जाय जाल्यार ट्रक ट्रान्सपोर्टेशन केल्लें आसा. पणजेचो आदलो महापौर टोनी केन्नाच विश्वासघात करचो ना अशी आस्त बाबूश मोन्सेरात पंगडाचो महापौर पदाचो उमेदवार रुद्रेश चोडणकारान उक्तायल्या. बाबूश पंगडाचे 16 नगरसेवक महापालिकेत आसात. ह्या पंगडान महापौर पदाचे उमेदवार म्हणून रुद्रेशाचें नांव थारायलां. आपुणूय फॉर्म भरतलो अशें टोनीन जाहीर केलां. बाबूशाच्या पॅनलांत 2 गट पडल्यार जाल्यार फुरतात म्हणटा आमकां कोणाक तेंको दिवपाचो ना. म्हाका शिता पयलीं मीठ खावपाक नाका, पूण टोनी आमच्या पॅनलांचोच घडटा तेन्ना पळोवया. म्हाका दिसता टोनी पॅनलाचो घात मारचो ना असो.
टोनी इज अ मॅच्युअर पर्सन असो बॅक स्टेप करचो ना पॅनलाक तो म्हाका जाल्यार दिसता तो सामको सोडून वचचो ना असो. आमची मुन्सिपाल्टीन व्हडलो स्कॅम म्हणजे आमचो मुन्सिपाल्टी मार्केट स्कॅम आसा. आतां ते मार्केट स्कॅमान जे कोण इनवॉल्ड आसा ते बिलां आपली स्कॅमा वयर सरतली म्हणून ते ट्राय करता आमचो ग्रूप फोडपाक. हांव टोनी बीन कोण हितून इनवॉल्ड आहा फक्त जे कोण स्कॅमांनी इनवॉल्ड आहा ते जाणा ही म्हाजो पयलो स्टेप नंबर 1 मार्केट लीप करपाक. ती घाण मार्केटीन जी जाला ती म्हाका लीप करपाक जाय आनी तेज्या खातीर जे कोण हे स्कॅमांनी इनवॉल्ड आहा ते ट्राय करता ही हो ग्रूप आमचो ग्रुपांचे आमचे थोडे कावन्सिलरांक फोडपाक आनी कोण ट्राय करना. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचे ग्रुपाचे ही म्हाका दिसना ते फुटतशे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.